प्रितीच्या भावभयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 20वा विसवोर वोड 19 ते 23 पर्यंत. जॉन chapter 20 verses 19 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हेच सांजे मुनगे सातोळेच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. तुमी मनशांची पातकां बक्षिशात जाल्यार देव ती तांकां बक्षिता, आनी तुमी ती बक्षिना जाशात जाल्यार देव तांकां ती बक्षिचो ना. प्रितीच्या भावभयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तें जावन आसा ज्या दिसा जेजू पुनरुज्जीवन जालो. आनी भावभयणीनो, आमी खेरीत भाशेन ह्या आयच्या शिवर्तमानाच्या 23 वळीर आमी नियाळ करीत जाल्यार आमी पळयता कोणाक पातकां बोगसूंक जाता. जेजू कितें म्हणटा 23 वळीन, तुमी मनशांची पातकां बोगशिशात जाल्यार देव ती तांकां बोगशिता, आनी तुमी ती बोगशिना जायत जाल्यार देव तांकां ती बोगशिचो ना. भाव भयणीनो, पातकांचें बोगसणें दिवपाक फकत देवाचें काम. मनशांक तें कोणाचेंच पातक बोगसूंक जायना. कित्याक जो कोण पातक आडाडटा, कोण पातक करता, तो देवाचेर आड वेता. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता, तो म्हणटा तुमी बोगशिना पातकां, तुमी मनशांची पातकां बोगशिनात जाल्यार देव ती तांकां बोगशिचो ना. म्हणजे कितें भाव भयणीनो, तुमी मनशाची पातकां बोगशीत जाल्यार देव ती तांकां बोगशिता. आमी बोगशिना जाल्यार देव तांकां बोगशिना. म्हणजे कितें भाव भयणीनो, जेन्ना कोण आमचेर आड येता, कोण आमकां दुखयता, खरेपणी आमी देवाचो मोग अणभवला जाल्यार, आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानला जाल्यार, आमी आतां पवित्र आत्मो अणभवला जाल्यार, देवाचो मोग अणभवला जाल्यार पवित्र आत्म्या उदेशी, कित्याक पवित्र आत्मो देवाचो मोग आमचे भितर ओतयता. सांत पावलो रोमकारांक 5वा विसवोर वड 5 म्हणटा, पवित्र आत्मो देवाचो मोग आमचे भितर ओतयता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी जेन्ना कोणाक बोगशिता, आमी तांकां कितें म्हणटा, हांव तुजो मोग करता. जेन्ना कोणाक म्हणटा हांव कोणाचो मोग करता, हांव तांकां बोगशिता. म्हणटच जें हांवें अणभवलां, जें म्हाका मेळ्ळां, तेंच म्हज्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, देवान आमकां खुर्सार जेजू वरवीं आमच्या सगळ्या पातकांचें बोगसणें दिलां. आयची, कालची, फाल्यांची सगळीं पातकां आमचो जल्म जावचे आदीं, आमी पातक करचे आदीं देवान जेजू वरवीं, जेजूच्या रक्ता वरवीं आमची सगळीं पातकां बोगशिल्यांत. पूण भाव भयणीनो, हें पातक जें आमी करूंक पावता, हें पातक जावन आसा, हें पातक आमचे कुडींतलें. कित्याक आमच्या आत्म्यान जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानला, आमचो आत्मो केन्नाच पातक करिना. आनी आमकां आतां नव्या करारान आत्म्यान आनी स्वतान देवा बरोबर संबंद धरूंक जाता. आमच्या मनान, आमच्या कुडीन आमच्यान संबंद धरूंक जायना. ही सजमणी आमकां मेळोंक ना म्हणून पत्तून आमी तेंच करता आनी आमी सजमतां देव आमचेर आड वेता म्हणून. कित्याक आमचो आत्मो जेजू सारको जाता
आनी जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आमचो आत्मो केन्नाच पातक करूंक जायना. त्या आत्म्या आमच्या जो जेजूक आमच्या भितर घेतला तो आत्मो आतां पातक करूंक जायना. एफेसकारांक पयलो 20:13 म्हणटा की आमचो आत्मो आतां सामको बॉर्न जाला, म्हणजे इट इज बीन सील्ड विथ द होली स्पिरीट, म्हणजे पवित्र आत्मो आतां आमच्या आत्म्यांक कसलेंच पातक भितर सरपाक दिना. कित्याक आतां आमी जेजूक आमचो सोमी देवान सोरोंडार मारला, पूण आमच्या मनान आनी आमच्या कुडीन आमच्यान पातक करूंक जाता. आनी जेन्ना आमी आमच्या मनान आमच्या कुडीन पातक कोत्ता आतां कितें जाता भाव भयणीनो, आमी सैतानाक आतां आमच्या जिवितांत पाड घालपाक मरण हाडपाक आमी ताका आमंत्रण दिता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा तुमी मनशाची पातकां बक्षिसात जाल्यार देव ती तांकां बक्षिसना, म्हणजे कितें? आमी आतां खरेपणी जेजूक आमचो सोमी देवान सोरोंडार मानला जाल्यार आमच्यान खरेपणी भावार्थी म्हणून आमच्यान दुसऱ्यांची पातकां बक्षूंक जाता, आमच्यान दुसऱ्यांक मोग दिवंक जाता. कितलो आमकां दुखय, कितलो आमकां वायट करूं, आमी तांकां बक्षूंक जाय. कित्याक आमकां जें मेळ्ळां, आमच्या आत्म्यान जें आसा तें आमच्यान आमच्या मनाची नडसडणी करून तें आतां दुसऱ्यांचें बोगसणें दिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमकां सांगता तुमी मनशाची पातकां बक्षितात जाल्यार देव ती तांकां बक्षिता, हाचो अर्थ कितें? की जेन्ना आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी देवान सोरोंडार मानला, आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, आमकां देवाचें बोगसणें मेळ्ळां, आमकां आमचे भितर आमच्या आत्म्यान देवाचो मोग पवित्र आत्म्यान ओतयला. आतां फकत आमकां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्या मनाची नडसडणी करूंक जाय. आनी मनाची नडसडणी करूंक जें आमच्या आत्म्यान भितर आहा तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. आनी दुसऱ्यांक म्हणल्यार देवाचो मोग, देवाचें बोगसणें, आनी तेन्नाच आमच्यान दुसऱ्यांक बक्षूंक जाता. ना तर भाव भयणीनो, फुडें जेजू म्हणटा तुमी ती बक्षिनात जायत जाल्यार देव तांकां ती बक्षिसना. कित्याक देव बक्षिसना? कित्याक आमीच देवाचो मोग अणभवूंक ना. कित्याक आमच्यान फकत जें आमकां मेळना तें आमच्यान दिवंक जाता. जो मनीस ज्या मनशाक बक्षूंक जायना ताका कित्याक बक्षूंक जायना? कित्याक ताका आजून देवाचें बोगसणें मेळोंक ना, ताका आजून ताणें देवाचो मोग अणभवूंक ना. आयज भाव भयणीनो, खरेपणी आमी जेजूचे भावार्थ धरुया, ताज्या मोगाचेर, ताज्या अमोलीक पवित्र रोगतान आमी नितोड जाल्या आनी देवान आमचो आत्मो जेजू सारको केला. आमकां आतां पवित्र आत्मो दिला, आपलो मोग शिमे नासलेलो मोग आमचे भितर ओतयला. होच मोग आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता, हेच बोगसणें आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. आनी खरेपणी भावार्थी म्हणून, देवाची भुरगीं म्हणून आमच्यान आतां मोगान आनी दुसऱ्यांक बोगसणें दिवन आमचें जिवीत सारूंक जाता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.